page 103, G13. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय दिवपारो. आयच्या ह्या मिसा बलिदानान केरीत भाशेन पेद्रू कोलासो आनी लिझेट कोलासो तशेंच आंतोनियो बार्बोजा आनी सँड्रा बार्बोजा हांचे पासत आमी मागुया ते आपल्या काजाराचे 25वें वर्स समोरमता. ह्या दुखा कश्टान एकामेका वांगडा वांगडी रावन सदांच भावार्थान ते आपले जिवीत जियेला. तशेंच सदांच जेजू क्रिस्ता सवे येता ती वर्सां बरे भशेन आपले जिवीत जिवंक फावो जावं तशेंच तेंचे भुरग्यान पासत पूण हें मीस भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं आमचे सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, आयची वाचपां सदांच दुबाव दवरिनासतना देवाचें उतर जें आमकां मेळटा ते उतोरा प्रमाणें आमचें जिवीत जिवंक म्हूण आमकां आपयता. बरेच फावट जेन्ना कांयच आमच्या जिवितान घडना आमकां दुबाव सो येता कितें म्हूण जातलें आनी कशे भाशेन आमी हें जिवीत फुडें म्हूण व्हरतले म्हूण. पूण देव सदांच आमचे पासत म्हूण वावुरता ते पासत भावार्थ आनी विश्वास सदांच ताचेर दवरून आमी जिवंक म्हूण जाय. पूण ह्या संवसारी जिवितान जेन्ना आमी वावुरता आसतना आमच्या मनांतल्या आनी काळजांतून जी आमची भावना फिलिंग्स डिझायर्स आनी थॉट पॅटर्न्स आसात ते वरवीं आमी वेगवेगळ्या दिशेनी बी वेता आनी पातकान म्हूण उरता. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर ज्यो पातकां जावन आसात त्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच सकयल मरी. आनी भोगता आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराचे लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सौम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सौम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर पदवीदारा देवा, तुज्या पुताक जल्म दिवच्याक आख्खे एके अकवारीन तुवें विचून काडली आनी हे परी तुजे महिमेचो प्रकाश मनशा कुळांत दाखोवन तुवें येवजिलें. तुज्याच देव स्वयंभाचो तुजो पूत आमच्या अशक्त मनशा स्वयंभान जल्मलो म्हूण अखंड आनी थीर भावार्थान सतमानूंक ताका सगळ्या काळजान वोन दिवंक आनी ताच्या जल्माची परोप खतखतीत भक्तीन समोरंबूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
फुडाराच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी जोरा गांवचो दाल कुलांतलो एक दादलो आसलो. ताचें नांव मानोआ. ताची पोतीन वाजटी देखून तिका एकूय भुरगें जल्मूंक नासलें. सर्वेस्पराचो दूत हे बायलेक दिश्टी पडलो आनी ताणें तिका म्हणलें, पळय, तूं वाजटी देखून तुका भुरगें बाल ना, पूण आतां तावन बरीच चोतराय दवरून राव. दाका रोस आनी लागता तसलो सोरो पिवं नाका आनी कांयच अपवित्र खावं नाका, कित्याक तूं गोरबेज जातली आनी तुका एक पूत जल्मतलो. ताच्या माथ्याक वाकोर लागचो ना, कित्याक त्या भुरग्याक आवयच्या कुसव्यांतावन देवाक भेटयलोलो नाजारीत म्हूण पाचारतली. फिलिस्तीनी लोकांच्या हातांतली इस्रायल पुर्जेक निवारूंक तो सुरू करतलो. तेन्ना ती बायल ही खबर आपल्या घोवाक सांगूंक गेली. कोण एकलो देवाचो मनीस आतांच म्हजेशी आयलोलो. ताचें रूप देवाच्या दुता सारकें. इतलो तेजवण तो दिसतालो. तो खंय तावन आयला तें हांवें ताचे कडेन विचारूंक ना आनी ताणें आपलें नांवूय म्हाका उगडापें करूंक ना. पूण ताणें म्हाका अशें सांगलें, तूं गोरबेज जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. आतांच तावन दाका रोस आनी लागता तसलो सोरो पिवं नाका आनी कांयच अपवित्र खावं नाका, कित्याक आवयच्या कुसव्यांतान मोरो पर्यान त्या भुरग्याक देवाचो भेटयलोलो नाजारीत म्हूण पाचारतली. ते उस्तोरेन एका पुताक जल्म दिलो आनी सॅमसन म्हूण ताका नांव दवरलें. तो भुरगो वाडलो आनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घालो. सर्वेस्पराचो आत्मो ताका चलोवंक लागलो. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. देवाच्या उतराक जबाब जातलो, म्हजी जीव सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सगळीं म्हणुया, म्हजी जीव सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सर्वेस्परा म्हजें कोडोप जा, म्हाका आसरो दी, म्हजो किलो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें कोडोप, म्हजो किलो. देवा, म्हज्या नोश्ट्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बरमोसो. म्हजे तोरणे पिरायेर तावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांतावन तुजेरूच पातयेवन आयलां. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. जबाब, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सर्वेस्पराचें बोल वाकानीत वेतलो. तुजें सोर नाशिल्लें प्रमाणीकपण परगडटलो. देवा, म्हजे तोरणे पिरायेर तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यंत तुज्या ओचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसा. जबाब, म्हजी जीव सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak zoy zoy, sorvesporak zoy, sorvesporak zoy zoy, sorvesporak zoy. पर्जा मुखार कुणा करून दवरलोले जेसीचें मूळ तूं. कालाव करिनासतना आमची सोडवण करूंक ये. सर्वेस्पराक जोय. Sorvesporak zoy zoy, sorvesporak zoy, sorvesporak zoy zoy, sorvesporak zoy. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. संत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या.
जुदेयांचो राजा हेरोड राज चलयता आसतना अबियासाच्या वांगडाचो जकरायस नांवाचो एक याज्ञीक आसलो. ताचे पत्नीचें नांव एलिझाबेथ. ती आरोनाच्या कुळींतली. चुकून आसतना दोनयाच्यो सगळ्यो आज्ञा आनी उपदेश पाळून दोगांय देवाचे नदरे मुखार धर्मून आसली. एलिझाबेथ वाचती आसली आनी दोगांय म्हातारे पिरयेर पावलोली देखून तांकां भुरगें बाळ नासलें. आनी अशें घडलें, आपल्या वांगडाचे पाळयेन देवा मुखार याज्ञिकाचें काम करीत आसतना सेवा धर्मेचे चाळी प्रमाणे ताचेर सत्ती पडलोली देखून धूप जळोवन तो देव मंदिरान भितर गेलो. धूप जळोवच्या वेळार सगळो लोक भायर रावून मागणें करतालो. धुपावेदीर उजवे कुशींत उबो आसलेलो एक देवदूत ताका दिश्टी पडलो. ताका पळोवन जकरायस घाबरलो. पूण देवदूतान ताका म्हणलें, जकरायस, तूं भियो नाका. तुजें मागणें देवान मानून घेतलां. एलिझाबेथ तुजी पतीन थावन तुका भुरगो जातलो आनी ताका जुआंव म्हूण तुवें नांव दवरचें. तूं कुशाल जावन मुरगोडतलोय आनी तो जल्माला म्हूण जायतीं जाणांक कुशाल जातली, कित्याक तो देव होजीर व्हड जातलो. सोरो आनी लागरेक कितेंच तो पिवचो ना आनी आपले आवयचे कुसवेंतून थावन तो पवित्र आत्म्यान भरतलो. इस्रायलाचे संस्थींतले जायते जाणांक धन्यात तांचे देवाशी तो परतून हाडटलो. बापायची आनी भुरग्यांतली काळजां मोगान एकवटतलो. खालती न्हय तांकां धर्मवन मनशांची जाणवायन शिकोवंक आनी अशें देवा पुरती एक परजा तयार करूंक तो एलायजाच्या मोन आनी शक्तीक घेवन तांचे फुडें चलतलो. आनी जकरायसान देवदूताक म्हणलें, हें खरें म्हूण म्हाका कशें गमतलें? तर हांव म्हातारो जाला आनी म्हजी पतीन म्हातारी पिरयेन पावला. देवदूतान जाप दिवन ताका म्हणलें, देवाचे फुडें उबो आसा तो गेब्रियल हांव. तुजे कडेन उलोवंक आनी ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका तुजेशी धाडला. ही म्हजी उतरां खरी जावचे वेळ पावतोच तुवें ती सत मानली ना देखून पळय, तूं मोनो उरतलोय आनी ह्यो वस्तू घडोवन येय पर्यंत तुज्यान उलोवंक जावचें ना. इतलें म्हणसर लोक जकरायसाक रावतले आनी पवित्र स्थानान ताका येद्दो उशीर जाला म्हूण पळोवंक अजाप जातले. तो भायर येतोच तांचे लागीं उलोवंक ताच्यान नजो जाले देखून पवित्र स्थानार कसले तरी दर्शन ताका मेळ्ळां म्हूण ती समजली. आनी मनो उरलो म्हणटूच तांचे लागीं कुरवाण्यांनी तो उलोवंक लागलो. ताचे जोत्तीचे दीस भरतूच तो परत आपल्या घरा गेलो. थोड्या दिसांनी एलिझाबेथ ताची पतीन गर्भेस जाली आनी 5 म्हयने ती भितरूच रावली. तिणें म्हणलें, हांवें मनशां मदें भोगलोलो बेमान म्हजे वेलो पयस करूंक देवान येवजिलें, देखून म्हजे सवे ताणें अशें केलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या वाचपा वरवीं आमकां 2 मुखेल मनशांची खबर म्हूण आमकां मेळटात. एक जावन आसा सॅमसन आनी दुसरी म्हटल्यार जकरायस आनी एलिझाबेथ वरवीं स्नान दातार जुआंव जो ह्या संवसारान येवचो आसलो म्हूण. देव सदांच ह्या संवसारान वावुरता. देवाच्यान कांयच करूंक जायना अशें ना, पूण बरेच फावट देवाची जी खुशी जावन आसा ती आमकां दाखोवन दिवंक देव बऱ्योचश्यो विस्मितां आमच्या जिवितान म्हूण करता. केन्ना केन्ना आमच्या जिवितान आमी पातकी जिवीत जियेता, पूण देव दाखयता तें आमच्यान दिश्टी म्हूण पडना. तरी पूण
देव आमकां केन्नाच सोडिना. तो वाट पळयता केन्ना म्हूण भावार्थान, विश्वासान आनी भरवोसो दवरून आमी परतून ताचे सरशी म्हूण येताले म्हूण. आयच्या ह्या वाचपा वरवीं जे भाशेन जकरायस एके भाशेन दुबाव म्हूण दवरता आनी त्या दुबावाक लागून तो तेच्या जिवितान ती घडणी घडये पर्यंत तो मोनो म्हूण व्हरता. तशेंच भाशेन जेन्ना आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ म्हूण करता, आमच्या जिवितान जे आमी कश्ट, दूख, त्रास आमच्या जिवितान आमकां भोगूंक म्हूण पडटा, आमचे रॉंग डिसिजन्स जे आमी घेता ते वरवीं आमकां ते सोसूंक म्हूण पडटा. आमी चिंत्ता देवान आमच्या जिवितान हे धाडलां आसात. देव आमच्या जिवितान केन्नाच आमकां दूख भोगूंक म्हूण दिना. तो सदांच आमकां खुशयेन आमचें जिवीत जिवंक म्हूण आपयता. पूण आमचे जे डिसिजन्स आमी जे घेता ते वरवीं आमकां सगळें कितें सोंसचें पडटा. ते पासत परतून जेन्ना आमी भावार्थ आनी विश्वास देवाच्या उतोराचेर दवरता, तो आमकां आपल्या कृपेन भरता आनी आमकां एक नई वाट तयार म्हूण करता. जे भाशेन सॅमसन आनी स्नान दातार जुवांवा पासत तो वावुरलो आनी तांचे आवय बापूयक जेंच्या जिवितान ह्या वेळार कांयच घडचें नासलें आनी तेच जकरायस जसो देवदूताक विचारता, म्हज्या जिवितान हें कशें म्हूण घडटलें. हो प्रश्न केन्ना केन्ना आमी आमच्या जिवितान पूण घालता आनी आमी ताचेर नियाळता. कशें म्हूण म्हजें जिवीत फुडें वेतलें, कसो म्हूण हांव हें जिवीत जिवंक पावतलो म्हूण. हे सगळे जेन्ना प्रश्न आमच्या जिवितान येतात, सदांच देवाचें उतर वाचून ते उतरा प्रमाणे आमी जिवंक प्रयत्न म्हूण करूंक जाय. भावार्थ आनी विश्वास आनी पाशियेंस दवरून आमी सदांच फुडें म्हूण सरूंक जाय. तर म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना आयज गोवा आमचो प्रांत लिबरेशन डे म्हूण समोरमता. आमी लिबरेट जाल्लीं आसा, पूण तरी पूण केन्ना केन्ना आमी गुलामा भाशेन आमचें जिवीत जियेता. कित्याक भितरल्यान जर आमी आजून लिबरेट जावंक ना, तर जी पातकी जिवीत जावन आसात ते गुलामपणान आमी सदांच म्हूण रावता. तर म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना देवाच्या उतोरा प्रमाणे आमी स्वतंत्रकायेन सदांच आमचें जिवीत जिवंक फावो म्हूण ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. तशेंच आख्खे संवसारा पासत आमी मागुया. सर पदवीदारां आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टावलेल्या पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कणवळायेन आयकून घे. ही अविचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंत्रला खायल येवंक, हे पिडेक लागून दोगतोगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार आमी मागता. हे पिडेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. Amen. Page 29, C4. आमची पातकां धुवून काडून निर्मळ काळजान तुका ओपून देवानी म्हज्या मोदें सदां करूं शांती करूं. आसा जेजू तुवें दिलो भुरगो तुजो. आसा जेजू तुवें दिलो भुरगो तुजो. कोणी दुकां हांगी तोंडां वावराचो काम तुका पेटून संवसार सगळो उबार व्हरून तुजे मुखार बापा पावूं. म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात.
हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा, तुजे वेदीर आमी दवरल्या ही देणी मयपासान मानून घे आनी तुज्या अशक्त भुरग्यापणाची भेटवणीन तुजे अगणीक पदवेन आमकां पवित्र कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यान परगोटली. उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मोरयेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची वळख आमकां दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केला. तो आमचे मदें येवचे वेळार प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळची आमी सगळीं गितां गावून वाखाणेची. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी सर्गीचे सर दळबरा सांगाती तुजे महिमेची कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दळबराचो सर्वेस्पोर तो स्वर्गाने संसार भरल्यात तुझ्या वैभवान. पूण सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका सय. पूण सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत, पातकाचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वार उरतले. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गुण परगटुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी हे काळजीतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवानी सो आमी तुजे मोरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडुण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेलेल्या त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगोती मेलेल्या समेस्तांक तुजे पळजळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कोर म्हणून आमी मागता. अनक्वार मारे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे,
भाग्यवान दोन दुता आणि सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताईन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच तशी आमची आमची पातकां बोगोस, आनी आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन ओतरेकतां. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सौम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलां ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या, तुमचे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तून परूस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिलो कडसरून म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. पेज 71 D 43. तुका आमची कोरोस
प्रार्थुया. सर पदवीधरा देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या हातांतली आमी घेतलां त्या देण्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता. आमकां आनिकूय तयार करूंक दवरलोल्या ती देणी आशेवंक तूंच आमकां कृपा दी. अशें आमच्या सोडवणाराचो जल्म नितळ निर्मळ काळजांनी समारंभूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातसो वेळ बसात. देव बरें करूं म्हणटा फादर जॉन आनी फादर जस्टिनाक ताणें मीस भेटयल्लें आसा, जी हांगसर आमकां खूब मदत करतात, आल्तार सगळें तयार करतात, जी वाचपां करतात, गायन करतात आनी मिडिया पासत. तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. पूण आमचे वॉलंटियर्स कितलेशे जाण आसात, तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक दीस रात ते हांगसर आमचे बरोबर वावुरतात. तुमकां तर कोणाक वॉलंटियर्स जावंक जाय जाल्यार म्हाका तुमचें नांव दियात. मिसांक येवपाक हांगसर म्हणल्यार तूं सोमार ते सोनवार 2 सकाळची मिसां आसतात, 7 आनी 8. ह्या मिसांक येवंक जाय जाल्यार तुमच्यान तुमचें नांव दिवंक जाता. हें नांव तुमचेर हिंचोच दिवंक जाता. वॉट्सॅपाचेर तुमी तर धाडशात जाल्यार आमकां बऱ्याक पडटा, कित्याक खूब फावटी कनेक्टिविटी आसना आनी तुमी मागीर म्हणल्यार तूं निराशी जातात, कित्याक आमकां कॉल करतात आनी आमकां मेळना. ताका लागून वॉट्सॅपाचेर तर तुमी धाडशात जाल्यार बऱ्याक पडटलें. नंबर तुमी जाणत 9075212942 हाचेर तुमी तुमचें नांव, कितलीं जाणां येतलीं, हिंच्या दिसा येतल्यात आनी हिंच्या मिसाक येतल्यात तें तुमच्यान बरोवन धाडीत जाल्यार आमकां बऱ्याक पडटलें. कित्याक जाणी नांव दिलेलें आसा तांकां पयलो वांटो दितात आमी, मागीर दुसऱ्यांक मागीर फाटल्यान दवरता. कित्याक तुमकां हे भशेन आमच्यान भितर हाडूंक जाता. MAH गायडन्स पळय आसा, ताका लागून आमकां अशें करचें पडटा. फामील आसत जाल्यार तुमच्यान बरोबर बसोंक जाता, नाजाल्यार तुमी हे भशेन अंतर धरून बसचें पडटा. तुमकां तर वाचपां करूंक जाय जाल्यार कोणाक बरी भशेन करूंक जाता जाल्यार तुमच्यान नांव दिवंक जाता. पूण आतां नांव बरलीं म्हणटच त्या मिसान घोडे तुमकां घेवंक जावंच ना भाग, ती तुमकां मागीर पोत्तून धाडटलीं. तुमकां वचूंक करूंक जाय, पूण ह्या दिसा ना, ह्या दिसा करूंक जाता म्हणून घोडेक सांगीत तुमकां. तो तुमकां तर वाचपां करूंक जाय जाल्यार हो नंबर तुमी घेयात, 9623639257. हे भाशेन ह्या नंबराचेर तुमकां वाचप करूंक जाय जाल्यार फोन करूंक जाता. आयतारा दीस क्रिसमसाच्या दिसा आनी पयलेर मोद्यांनीर मीस जावचें ना म्हणटच मिसां कशीं आसात 7, 8, 9, 15, 10, 15. क्रिसमसाक आतां म्हणलें तूं थोडी मिसां बरोच आयिल्लीं आसा म्हणून तुमी पळयात त्या भाशेन मागीर करूंक जाता. त्या नंबराचेर 9075212942 हाचेर तुमी फोन करात. हांव तुमकां सांगता ते प्रमाणे वॉट्सॅपाचेर तुमी मॅसेज धाडात. आमी हांगसर 9 ते 5 होमाक वेळ दवरलेलो आसा. सगळ्यां जाणांक येवंक जाता आनी ट्युरिस्टूय येतात. पूण कितें जालेलें आसा, हांगसर आमकां बरे भशेन बंदोबस्त करूंक जाय. कित्याक कांय येतात, कशीं येतात, म्हणून ते बॅरिकेड्स आमकां करूंक जाय. ह्या दिसांनी आमची ती बंदोबस्त म्हणजे करपाक आतां म्हणजे दळवण चालू आसा. तुमकां कुमसाराक येवंक जाय जाल्यार मिसा उपरांत तुमच्यान कुमसाराक येवंक जाता. सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावन आतां आशिर्वाद घेयात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाव आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पेज 207 D12.
प्रॅक्टिस केलं